नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। IIT सांग्यारच आमदार मंत्री म्हणटा पर्यायी प्लान तयार, प्रस्तावित सुवातेर IIT शक्य ना, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची थळाव्याक जाप, लोक उमेदीर। नव्या जुवारी पुलाच्यो 3 ते 4 लेनी तयार, नातलां आदी उक्तावणाची तयारी। पणजे वचपी ट्रॅफिक आनी पणजे वास्को मडगांव हेवी गाडयांक नवो पूल, पोन्नो पूल पणजे वास्को मडगांव वन वे। स्वदेशी बनावटीची आधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुर्मुगांव नौदळाच्या ताफ्यांत। मुंबई रक्षा मंत्र्यान दाखयलो बावटो, सुवाळ्याक गोयचो मुख्यमंत्री, राज्यपाल। फाल्यां गोयचो 61वो मुक्ती दीस, ताळगांवा विद्यापीठाच्या ग्राउंडार राज्यस्तरीय सुवाळो, मुख्यमंत्री हुबयतलो तिरंगो। मुक्ती दिसाचे गोयभर सुवाळे, राज्यपालाची गोंयकारांक परबी। गोंय मुक्तीक 61 वर्सां, पेडणेची वज्रे अजूनय पोर्तुगेज कायद्या सकयल। जमनीची मालकी ना, 1/14 नाव ना, सरकारी स्किमी ना, पोर्तुगीज कोर्ट रिसिव्हराचेर खासा रिपोर्ट। मुरगांव बंदरार क्रुजा कडेन केल्ले केस्तांव बरोबर न्हय, कारवाय जावंकच जाय, फुडें अशें जावंक जायना। मुरगांव कावंटरा विशीं पर्यटन मंत्र्याच्या निर्णयाक आमदार दाजीचो येवकार। कुडचड्यार न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाचो वेगळोच प्रयोग, शेतकीच्या प्रात्यक्षिकाक विद्यार्थी शेतांत, सरकारान भुरग्यांक शेतकी शिकोवंक शेतांत निश्चित करची, शिक्षक मागतात। आनी म्हापशा शेतां कन्वर्ट करून बिल्डिंगो बांदपाची तयारी, जमनी विकू नाकात, शेतकी मंत्री रवीचो नासनोडा फार्मर्स क्लबाच्या लोकोत्सवात शेतकारांक उलो। खबरो विस्तारान। IIT सांग्यारच जातली, पर्यायी प्लान 1, 2, 3 तयार आसा म्हण सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय प्रुडंटाकडे उलयला। विरोधक खंय सरकाराची जमीन लाटूंक उठल्यात, प्रस्तावित सुवातेर IIT जावंक शक्य ना म्हण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सांगेच्या लोकांच्या चिटयेक जाप दिल्या। ताजेर सुभाष उलयलो। थळावे म्हणटा सत्याचे जैत। सांग्यार थारायल्ले सुवातेर IIT जावप शक्य ना म्हूण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या तंत्रीक विभागाकडच्यान सांगेच्या लोकांचे चिटयेक जाप आयिल्ल्यान थळावे उमेदीर। ते वटेन आमदार मंत्री IIT सांग्यारूच म्हूण तेमाक पेटला, ताचे कडेन खंय पर्यायी प्लान आसा। जागा मातसो व्हड जाय, कारण एक मोठो डोंगर तातूंत भितर आयिल्लो आसा आनी ताका रिप्लेस करपाचे आमचे प्रयत्न आसात। तेन्ना एडिशनल तांणी 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां जाय म्हणून सांगिल्ली, जी हाच्या भायर, कारण जी जमीन 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती थोडीशी युजेबल ना म्हणून ताका सबस्टिट्यूट करपा खातीर ताणें मागणी केल्ली आनी त्या रितीन सरकाराचे प्रयत्न आसात। पूण IIT ही सांग्या भितरच जातली। आमचे कडेन प्लॅन 1, प्लॅन 2, प्लॅन 3 अशे प्लॅन्स आसात, कळ्ळें न्ही। सांग्या शिवाय IIT भायर वचचें ना हें निश्चित आसा। सो प्लॅन कधी सायट चेंज जावपाक शकता? सायट चेंज जाली जाल्यार पसून आमचे कडेन आसा, आमी तिनूय सायटी दिल्ले आसात, कळ्ळें न्ही। आमी जे हें केल्लें आसा, पूण सांग्या वेलेच IIT हो प्रकल्प आसा तो सांग्यारूच जातलो। तर आमी पळयल्ले जेन्ना त्यो परप्रांतीयांक ते जमीन हे जे आयज शेतकरी म्हणटात तेंचे कडेन किसान कार्ड ना, ते खंय एक कणस न्ही दाखोवपाक मेळना, 1 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर तांची भात शेती ना, खंयचेंच झाड ना, आनी स्वताक जेन्ना म्हणटात ते की आपूण किसान म्हणटात, किसान कार्ड ना, आनी ते जेन्ना परप्रांतीयांक जमीन विरता। आमी 3 घरां आसा, ती तेरासाची घरां पक्की आसात, ह्या लोकांनी तांकां फसोवन विकलेली ती घरां मोडून उडयल्ली आसात। म्हणजे आतांय बी जी जमीन आसा ती अशे तरेन लाटपा खातीर हांचे प्रयत्न आसात। थळावे म्हणटा सत्याचे जैत। सांगेच्या लोकांचो तेंको मेळ्ळो ना, मेळिल्लो जाल्यार जिखपाक इतलो तेंप लागचो नाशिल्लो। खंयचोय प्रकल्प हाडचे आदी खंय लोकांक विचारात।
आमी आतां 2-3 म्हयने जाले त्रास काडले हेजेर आमकां सेंटर गव्हर्मेंटान यश दिलें आनी आमी आतां उमेदीन आसा आनी हेन फुडें बी आमी तांकां कांय करून दिवची ना आनी एकवटान आमी रावतलीं आनी हेन फुडें तेणी तर असो प्रोजेक्ट कसलो हाडटलो जाल्यार तेणी गांवां लोकांक सांगपाचें, सरपंचानूय लोकांक सांगपाचें आनी आमदारांनीय लोकांक सांगपाचें आनी हो प्रोजेक्ट तेणी कितें करता तें करपाचें. आमी सत्यान आहले आनी सत्य म्हणटा केन्ना सत्य म्हण केन्ना हारना, सत्य म्हणटा सदांच जिखता होच विश्वास धरून आमी फुडें गेल्ले. आमकां चडसो आमचो सपोर्ट म्हणटा आमचे फकत शेतकारच, कित्याक आमकां जो सपोर्ट सांगेकाराचो मेळो जाय आसलो तो आमकां सांगेकाराचो मेळना, आमकां भायल्या लोकांचो मेळ्ळो. जावं हे म्हापसा फार्मर्स आसले ते येयले, जावं कितलेशे आमचे म्हणटा ते नांव घेवपाक गेल्यार लिस्ट व्हडली जातले. तो सपोर्ट जर आमकां सांगेकाराचो जर आमकां मेळ्ळो न्हू जाल्यार हो आमकां इतले म्हयने आमकां हांगा बसचे पडचे नासले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार आणि विवेक प्रभू. नव्या वर्सा आणि नातलांच्या फाटभुंयेर नव्या जुवारी पुलाच्या 3 ते 4 लेनींच्या उक्तावणाची तयारी सुरू. प्रुडंटाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पूल नातला आदी उक्तो जावं येता. हो पूल पणजे वचपी सगळ्या गाडयांक आनी पणजे सावन वास्को मडगांव वचपी हेवी गाडयांक उक्तो जातलो. पोन्नो पूल पणजे सावन मडगांव वास्को वचपी लायट गाडयांक दवरतले. खासा रिपोर्ट. सद्याक तरी जायत्या लोकांक हांगा ट्रॅफिक कंजेशना खातीर प्रॉब्लेम जाता आनी लोक आतुरतेन वाट पळयता की हो ब्रिज केन्ना ओपन जावंक शकता. आयज जेन्ना आमी हांगा आयले सुत्राच्या हिशोबान आमकां एक कळून आयिल्लें आसा की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांच्यांनी खंय हांगा फूल ग्रीन सिग्नल दिल्लें आसा की हो ब्रिज बेगीन चालू करचो आनी रेडी आसा म्हणून ब्रिज. आनी ते हिशोबान आयज हांगा एक क्लिनअप ड्रायव्ह चालू जाल्या ती आमकां दिश्टी पडून येता. जायते फातर बारीक फातर लूज माती जे काम करतना हांगा उरिल्ले जे रस्त्या सायडीन आशिल्ले ते सगळे आयज क्लिनअप चालू जाल्ले आसा. जे आमकां हांगा सुत्रांनी सांगलें आसा तांच्यांनी खंय काल एक मिटींग घेतिल्ली आनी ते मिटींगेच्या हिशोबान खंय डिसायड जालें की एक बॅरिकेडींग करून दवरचें आनी ब्रिज ऑलमोस्ट रेडी करून दवरचो. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की PWDचो मिनिस्टर निलेश काब्राल आनी बाकीचे सगळे ऑथॉरिटी PWDचे ऑफिशियल सगळे हांगा आयिल्ले तेन्ना तांच्यांनी खंय तरी एक डिसिजन घेतिल्लें की जेन्ना हो ब्रिज ओपन जातलो मडगांवच्यान वास्कोच्यान जो पणजेक वचपाक ट्रॅफिक आसा तांचे खातीर खंय हो वन वे जातलो तांच्यांनी डिसायड केल्लें आशिल्लें. आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की खंय तरी पोन्ने ब्रिजाचेर कुठ्ठाळी ब्रिजाचेर हेवी व्हेकल वचूंक मेळना, ट्रक टँकर, ताका लागून एक वाट एक लेन हे नव्या ब्रिजाचेर तांकां एक वन वे दवरतले. पणजे वाटेच्यान मडगांव वता ते ट्रॅफिका खातीर एक लेन ओपन आसतली आनी 2 लेन मडगांव वास्कोच्यान वतले तांकां लोकांक आसतली. आयज खंय तरी अशें दिश्टी पडून येता की तांचें बॅरिकेडींग रेडी केल्लें आसा. आमकां हांगा दिश्टी पडून येता की जे 2 लेन आसा ते वास्कोच्यान मडगांवच्यान पणजे वचपा खातीर तांच्यांनी क्लियर करून दवरिल्ली आसा आनी तेच भशेन जे पणजे वाटेच्यान वास्को वचपाक मडगांव वचपाक एक लेन तांच्यांनी बॅरिकेड मारून हेवी व्हेकला खातीर रेडी करून दवरिल्ली आसा. खंय तरी संकेत दिसता की हे वर्साचे एंडिंगान भितर डिसेंबर 31चे पयलीं एखादी हो ब्रिज ओपन जावंक शकता. कुठ्ठाळी वयल्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. स्वदेशी बनावटीची स्टेल्थ गायडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर INS मोर्मुगांव आयतारा नौदळाच्या ताफ्यांत दाखल. रक्षामंत्री राजनाथ सिंहान बावटो दाखयलो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री सावंत आनी गोंयचो राज्यपाल आशिल्लो. फाटल्या वर्सा 19 डिसेंबराक तिची पयली सी ट्रायल जाल्ली. गोंयच्या मुरगांव बंदरावयल्यान तिका मुर्मुगांव नांव दवरलां. मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापट्टनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. मोर्मुगांव का नाम हमें इस देश के शौर्य और साहस की याद दिलाने वाला नाम है. समृद्ध समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है. मोर्मुगांव फोर्ट हो, मोर्मुगांव पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है. फाल्यां गोंयचो 61वो मुक्ती दीस. ताळगांवां गोंय विद्यापीठाच्या ग्राउंडार राज्यस्तरीय मुखेल सुवाळो जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तिरंगो हुबयतलो. राज्यभर हायस्कुलां, कचेऱ्यो, पुलीस स्टेशनां आनी बाकीच्या आस्थापनांच्योय मुक्ती दिसाच्यो कार्यावळी आसात. राज्यपालाची गोंयकारांक मुक्ती दिसाची परबी. Namaskar to all. On this glorious day in 1961, the last Portuguese Governor General surrendered to the victorious Indian armed forces
paving the way for freedom of Goa from the shackles of Portuguese rule. This day, this year is also memorable as Goa completes the milestone of 61 years of liberation. I feel proud to join this historic occasion of celebrating the momentous day of Goa's liberation. On this land of Mark Day, I extend my warm greetings and best wishes to the people of Goa. पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान गोंय मुक्त जावन 61 वर्सां जाली. मात एक गांव पोर्तुगीज कायद्याचो परिणाम अजूनय भोगता. पोर्तुगीजांनी त्या गांवांत लोकांकडच्यान कर वसुलीक कोर्ट रिसिव्हर नेमिल्लो. आजय रिसिव्हराचें अस्तित्व आसा. हो गांव आजय पुर्तुगेज काळांतूच कसो दिसता. गांवाक सरकाराच्यो स्किमी मेळना. गांव पेडणेचो वजरी. कोर्ट रिसिव्हराचेर खासा रिपोर्ट. पुर्तुगीजांची राजवट सोपून 61 वर्सां जाली. मात गोंयचो एक गांव असो जो आजूय पुर्तुगेज काळांतल्या कायद्याचे परिणाम भोगता. ह्या गांवच्या घराब्याक 1/14 उताराचेर सुवात ना. पुर्तुगीजांच्या काळात तेन्नाच्या कायद्याक लागून जमनीचे हक्क मेळून नाशिल्ल्यान सरकारी स्किमी मेळना. हो गांव पेडणे म्हालांतलो. महाराष्ट्राक तेंकून आशिल्लो वजरी. ह्या गांवचो लोक स्वता जावन पुर्तुगीजांक टॅक्स दिनाशिल्लो म्हूण तांणी टॅक्स खंयचेय परिस्थितीत वसूल करूंक म्हूण कोर्ट रिसिव्हर नेमलो आनी वसुलीच्यो सगळ्यो फॉर्मालिटी ताणें पळोवच्यो म्हूण निश्चित केलें. कालांतरान पुर्तुगेज राजवट सोंपली. मात रिसिव्हर थंयच उरलो. लोकांच्यो तश्यो रिसिव्हराच्यो फुडल्यो पिळग्यो आयल्यो आनी पुर्तुगेज वेवस्थेचो वारसो चालू उरलो. पुर्तुगेज कायद्यांतल्यान गांव मुक्त करचो म्हूण लोक मागतात. म्हणजे त्या काळात आमच्या पूर्वजांनी पोर्तुगीजांक छळ्ळे म्हणून तांच्यांनी आमच्याकडे जबरदस्ती हे कोर्ट रिसिव्हर मारले आणि आमकां आमच्या अधिकारा पासून वंचित केले. पण स्वातंत्र्य मेळून इतली वर्सां उपरांत सुद्धा जर तीच परिस्थिती आसा जाल्यार अशेंच म्हणचें पडटलें की पाखले गेले आनी नेते उरले. पूण फरक काय पडूंक ना. आनी म्हाका अशें दिसता की ह्या प्रश्नाचेर आनी ह्या हाचेर संपूर्ण गोंयांत ह्या माध्यमाचेर हांव सांगूंक सोदता की तेंको दिवचो, आवाज उठोवचो. शेतकार म्हणटा कोर्ट रिसिव्हर कायद्याक लागून आज लोकांकडेन जमनीची मालकी ना म्हूण तांकां सरकारी स्किमी मेळना. गोंय मुक्तीचे 61 वर्सां उपरांत ही परिस्थिती. परत जात्यार दळपाक गेले, भात दळपाक गेले, जाती सुद्दां फोडून उडयल्या तेंच्या मनशांनी. वसूलदार जो आसले कोर्ट रिसिव्हर तेचे वसूलदारांनी आमकां खुबशे त्रास केले. हांव जवळ जवळ म्हयन्याचो आसतना म्हाका तेंच्यांनी भितर सुद्दां भितर उडयलो, पुलिसांनी व्हेल्लो. आनी आतां आमकां ह्या स्किमी बद्दल कसली स्कीम मेळना. जर समज एक घर बांदतलो सादें जाल्यार आमकां ती बँकेन वयतलो जाल्यार ते आमच्या कडेन कांयच ना. 1/14 उतारो कोण मानूंक तयार ना. वरिश्ठ अधिकारी मानूंक तयार ना आनी कोणूच मानपाक तयार ना. आमच्यार अन्याय जाल्लो आसा. मजगती गांवांतल्यो जमनी प्लॉट करून लाटपाचे प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्यान प्रकरण लँड ग्रॅब SIT कडेनूय पावला. जे म्युटेशन जालें तें चुकीचें आहलें. दो इन्व्हेंटरीन खंयच मेन्शन नासलें की वजरेचे सर्वे नंबर किंवा वजरी गांवाच्या बाबतींत. पूण ती इन्व्हेंटरीचेर कशें कितें जालें तें म्युटेशन जालें. त्या खातीर आमी आतां SITन दिल्ली आसा. SIT तेचेर इन्व्हेस्टिगेट करता. सेम प्रमाणे आमी हीच गोश्ट सरकाराक सुद्दां निदर्शनाक हाडलेली आहा. CM सराकूय सांगिल्लें आहा. होप करता की खंय तरी कोण तरी लक्ष दितलो आनी तें जें कितें म्युटेशन जें चुकीचें जाल्लें आहा आनी त्याच्या बेजिसाचेर जे CLDD मारल्या, सेल एग्रीमेंट जाले, ते सगळे स्क्रॅप जातले अशें हांव आशा बाळगता थ्रू SIT. जमनींचेर मालकी हक्क सांगपी फामिलीक गाठपाचो प्रुडंटान यत्न केलो. फोनार उलोवप जालें. हे फामिली प्रमाण जमनीची केस कोर्टांत चल्ल्या. रोखडोच निकाल लागपाचो आसा. प्रॉपर्टीचे सगळे डॉक्युमेंट आसात म्हूण कोर्ट रिसिव्हराचे फामिलींतल्या एका वांगड्यान सांगलें. गोंय मुक्तीच्या 60 उपरांतूय पुर्तुगेज कालीन शासकीय वेवस्था गांवांत आसप हे मोठे प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. स्कुलांनी कावन्सिलिंग प्रोग्राम सुरू करूंक कोणें प्रोत्साहन दिलां आसत जाल्यार BJS संघटनेन म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. उदयपुरांत भारतीय जैन संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री वांटेकार जाल्लो. अश्यो संस्था नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावन हातभार लायतात म्हण मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. द काउंसिलिंग प्रोग्राम विच इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट नाउ इन द गोवा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्कूलों में जो काउंसिलिंग स्टार्ट हुआ, एक्चुअली इनिशियली द गोवा में ये काउंसिलिंग का काम समझो किसी ने उत्तेजित किया, प्रेरित किया इस काम स्टार्ट करने के लिए,
तो आपके बीजेवाई संगठन ने ही उत्तेजित किया, प्रेरित किया। उन्हीं के वास्ते यानी दूसरी बात, जो काम एक्चुअली उसी लिए तो गोवा में काउंसलिंग काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के वास्ते स्टार्ट हो सका, और द काउंसलिंग प्रोजेक्ट गोवा में 2002 से स्टार्ट हो चुका। सरकार तो 2012 में स्टार्ट कर सके, यानी वो काम यानी काउंसलिंग इसीलिए स्टार्ट कर सके। खास करके द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका इम्प्लीमेंटेशन इस देश में यानी 70 साल के बाद होने लगा है, उसकी सही में ज़रूरत थी। वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहे वो मुत्ता फाउंडेशन हो, वो BJS हैं जो काम कर रहे हैं, इसलिए भी मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सोऱ्याच्या व्यसनमुक्ती खातीर अल्कोहोलिक एनॉनिमस नागवा पिरणी ग्रुपाचे नागवा रातचे जागरण जाले। ग्रुपाच्या मार्गदर्शनान 12 गजाली पाळून सोरो सोडिल्ले वांटेकार जाल्ले। लोकांनी सोरो सोडपाचो निश्चय करचो, आदाराक ग्रुपाक संपर्क करचो म्हूण कोरगांवां सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चीचो पॅरिश प्रिस्ट क्लिफर्ड कॅस्टेलिनोचो उलो। आनी जायतीं जाणां आमच्या आसात जी सोऱ्याचे पिडेक ओगुणांक सांपडल्यात, आनी हांकां एक उपाय पयल्या घोटाक सावन पयस रावंक। अल्कोहोलिजम आनी ड्रंकननेस हाचे मदें अंतर आसा। कोंकणीन आमी एकूच उतर रुजार करता, बेबदिकाय, बट इंग्लिशीन आमकां अल्कोहोलिजम आनी ड्रंकननेस। ड्रंकननेस इज अ सीन ऑफ ग्लाटनी, बट drunkenness is a disease. Not to drink, I have to follow this program. We have 12 steps. Following these 12 steps of the program, living one day at a time. I need not to worry of tomorrow. Today I will not drink. That is my small prayer as I get up in the morning. After that I do my all the activities safely. There is no problem. आणि दुयेंस जे आमी मानून घेतात की बाबा हे सोऱ्या दुयेंस म्हाका लागला आनी हें जर पयस करता जाल्यार आज एक कडेन तरी मेडिसीन ना, आनी हे कारणाक लागून आमी एकमेकाचें शेअरिंग आयकोन की आख्खे संवसारभर लोक हे सोऱ्यांतल्यान पयस आसात। मुरगांव बंदरार क्रुजा कडेन केल्ली केस्तांवां बरोबर न्हय, येरादारी मंत्र्यान म्हणिल्ल्या प्रमाण कारवाय जावंकच जाय। वास्कोचो आमदार दाजी उलयला। ह्या घडणुकेन गोंयचें नांव ट्युरिजम मळार पेड्ड्यार जालां। फुडें अशें जावंक जायना म्हण खंय सगळ्यांनीच जतनाय घेवंक जाय। पर्यटन मंत्र्याच्या मुरगांव कावंटरा विशीं निर्णयाक दाजीचो येवकार। घडणूक जाल्यार ती जावपाक जायना आशिल्ली, तें जावन आमचें नांव खूब देशभरूच न्ही जाल्यार सगळ्या जगान हें आमचें नांव खूब घाण जालां। आनी आमी ट्युरिस्टीक प्लेस म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की ट्युरिस्ट येता तो आमचो देवा भशेन, आमी अतिथी देवो भव ही परंपरा आमची आसा। आनी तें आसतना खंय तरी टॅक्सी भावा कडल्यान, म्हणजे हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक अशें म्हणना, पूण ज्या कोणें केलां म्हाका दिसता ती चुकीची एक ताणें हें घालां। पूण तितलेंच आसतना हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटेचें अभिनंदन करता की रोखडेंच ताणें एक्शन घेवन म्हणजे CMच्या सांगणा वयल्यान एक्शन घेवन खंय तरी एक कावंटर स्टार्ट करपाची तांणी सांगलां। म्हाका दिसता कावंटर स्टार्ट जावपाक खूब गरजेचो। आज खूब कडेन अशें चल्लां की ट्युरिस्टांक ओडटात, इवन बाकीचे कडेन आमी पळयता ट्युरिस्टांक ओडटात, तशें जावपाक ना। ट्युरिस्ट येता आसतना ताका प्रेफरन्स खंय मेळपाक जाय, ताका खंय वचपाक जाय हें ताणें डिसायड करपाचें। सो म्हाका दिसता ताणें केल्या काल ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरानूय तांचेर एक्शन घेतलो म्हूण जालें। सो हाजेर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जावपूच जाय, कित्याक हें परत घडपाक जायना। हें खरें जावपाकूच जायना आशिल्लें, पूण जालें ताका आमी कांय करूंक शकना। पूण फुडें हें जावचें न्ही, हाज्या खातीर सगळ्यांनी खबरदारी घेवची। म्हापशा शेतां कन्वर्ट करून बिल्डिंगो बांदपाची तयारी चल्ल्या। तुमच्यो जमनी विकू नाकात। शेतकी मंत्री रवीचो नासनोडा फार्मर्स क्लबाच्या लोकोत्सवात शेतकारांक उलो। तरणाट्यांनी खंय शेतकामाचो फुडाकार घेवंक जाय। कूळ कायद्यान काजू आंब्याच्यो बागायती, शेतां भाटां, कुळागरां, मरड बऱ्या दरान घेवंक मेळटा। आमी सुद्दां आयज जमनी ज्यो विकता कोणी आनी आमी विकले जाय त्या हातीची गेल्यो, आमची जमनी गेल्यो म्हण ताका लागून आमी विचार करपाचो दिता आसतना विकता आसतना। आनी जे कूळ कायद्यान जेन्ना जमनी मेळ्ळ्या, जावं मरड जे तुका 1 पिके शेत 2 पिके शेत जावं काजूचे आंब्याचे सगळें हे कूळ कायद्यान तांकां जे जमनी मेळटा। आनी ह्यो जमनी लोकांनी अजून घेवना, कूळ कायद्यान तांकां मेळटा। हेजो कूळ कायद्यान तांकां दरय आसा। मरड जे 16 पैसे, काजूचे 16 पैसे, उसाचे 25 पैसे, 2 पिके शेत 30 पैसे, 1 पिकेचे शेत 40 पैसे।
असे वेगवेगळे दर आसा. कुळागर आसा तेकाय 30 पैसे 40 पैसे म्हणजे वेगवेगळ्या दरांनी जमनी कुळकायद्यान मेळटा. पूण त्यो म्हाका कोणेच तुमी प्रयत्न केले ना. आनी हांव नको तुमचे आमदारय कोण ते आशिल्ले पयलूचे तेणी प्रयत्न केल्यार म्हाका खबर ना ह्यो लोकांक मेळोवन दिवपाची. कारण हांव आतां पळय हांव जाणा की म्हापशे सुद्दां ज्यो जमनी आसात ह्यो जमनी सद्यो म्हाका कन्वर्ट करपाची तयारी जाल्ल्या. म्हणजे शेता जाग्यार बिल्डींग येवपाची आनी शेतां आमची नश्ट जातली. पुस्तकी ज्ञानाबरोबर अणभवूय महत्वाचो. कुडचडेच्या न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटान तांच्या भुरग्यांक शेळड्या शेतांत व्हरून शेतकीचे प्रात्यक्षिक दाखयले. कांय भुरग्यांनी मातयेंत हात पांय लोळोवन शेतकी विशीं प्रत्यक्ष अणभवूय घेतलो. सरकारान शेतकी विशीं भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवंक शेती विशीं शिकोवंक शेतां निश्चित करची म्हण शिक्षकांची सुचोवणी. बुकार जे पळय शिकता ते जाता थियोरेटिकल, पूण जेन्ना पळय भुरगीं प्रॅक्टिकली शेतान येवन असले एक्टिविटीज पळयता तेन्ना तांकां तो कॉन्सेप्ट बरे तरेन समजता आनी तांचे भितर ती आवडूय निर्माण जाता. सरकारान भुरग्यांक शेती विशीं प्रात्यक्षीक म्हायती खातीर खंय वेवस्था करची. प्रात्यक्षिकांक एखादें शेत निश्चित करचें. गव्हर्मेंटान वचून एक इनिशिएटीव घेवन तांकां खंय एक प्लॉट आयडेंटिफाय करून स्कुला खातीर तांकां हॉर्टिकल्चर प्रमोट करपा खातीर अशी प्रोत्साहन करपाक जाय जेणे की भुरग्यांक पयलीं सावन एक एग्रीकल्चरा मार्फत एग्रीकल्चराचो एक इंटरनल तांकां हें तयार जावपाक की बाबा आपूण फुडें सरून एक फुडें बाबा आपलें एज्युकेशन कंप्लीट करून आपूण एक एग्रीकल्चरिस्ट जातलो म्हणून. हॉर्टिकल्चर म्हणटा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक. जो पर्यंत भुरग्यांक शेतांतल्या एक्टिविटी बद्दल आवड निर्माण जायना तो पर्यंत आमच्यांनी हॉर्टिकल्चर सक्सेसफूल जातलें म्हणपाक आमी शकचे ना. सो ह्या संदर्भान आमी ही आमची एक प्रयत्न हो. भुरग्यांक हो प्रयोग खूप आवडलो. आतां सध्या जे फार्मर्स आसात ते मुखार येवपाक लजतात. भुरगीं आपल्या बापूय जो आसा तो फार्मर आसा म्हूण सांगपाक लजतात, पूण आमी तशें करपाक जायना. येवन बियो माती कशी सुपीक करप, तितून मॅन्युअर फर्टिलायझर ते कशें घालप, मागीर आमी उदक कशें घालप, बियो कशें घालप ते आमकां बरे भशेन तेंच्यांनी दाखयता. आमकां क्लासीन शिकयता ते वेगळें जाता, पूण हांगा येवन आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें की कळ्ळें कशी हें करप फिल्डान. हांगा खूब केळी आसात त्योय आमी पयल्यो, कशे तरेन भाजी रोयता, पयलीं माती लूज करता आनी उदक घालता तेंय आमकां कळ्ळें. प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचड्या क्रिस्तानान पेंडिंग. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.